गोयचे शेतकी मळ घटमूट जावपाक लागला। आता भाजी, फळां, फुलांची पिकावळ गोंयांत सुरू जाल्या। हे सगळ्या वस्तूं खातीर पयलीं गोंयाक निंबून रावचे पडटाले, मात आता हे चित्र बदलला। हे सगळे शेतकारांच्या कष्टा खातीर तशेंच शेतकी मळार केल्ल्या तांच्या कामा खातीर जाला। ताका लागून सरकार सदांच शेतकारांक तेंको आनी उर्बा दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। शेतकी धोरण आसूं नाजाल्यार शेत जमनीचो प्रश्न हे करतना सरकार शेतकारांक पयलीं विश्वासांत घेता, अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या। ते सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कृषी महोत्सवा वेळार उलयताले। पण शेतकऱ्याक आमी मदत केली कित्याक आनी शेती ज्यो जमनी आसा आमच्यो त्यो आमी राखून दवरपाक जाय। जाल्यार कोण दवरतले? शेतकरी। म्हणजे तेजें एक आसा की शेतकऱ्याक आमी पयलो मजबूत करपाक जाय आनी शेतकरी मजबूत जातले अशें तरी म्हाका दिसता। पॉलिसी फॉर्म करता आसतना तुमकां सगळ्यांचो आस्पाव म्हणजे राज्याची एखादी नवीन एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता आसतना सगळ्या शेतकारांचो व्ह्यू विचारांत घेतलो वता कितें कितें करपाक जाय। आमी फक्त सबसिडी दिवप इतक्या पुरते मर्यादीत ना, ती तर आमी दीत आसा। आमी काजीक दिता, भाताक दिता, सगळ्याक दिता। आमी तुमी तयार केल्ले प्रॉडक्ट सगळे विकतूय घेता आनी सगळे व्हरून तेजें मार्केटूय करता। म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसलें फाटल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात खूबशे जाण शेती कडेन, दुधा कडेन, नुस्त्या कडेन वळपाक लागले आनी निश्चितच रित्या स्वताहून म्हणजे आमी म्हणटा तशें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। स्वता थोड्या प्रमाणात तरी भाजी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली करपाक सुरवात केली। फाटल्या दिसांनी हांव रिपोर्ट घेतालो, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान हांगासली भाजी एक्सपोर्ट केली। आमी इतके दीस भाजी इम्पोर्ट करताले, फक्त बेळगांवच्यानूच भाजी हाडटाली, तर आमी भाजी एक्सपोर्ट करपाक शकले। भाजी आमी इम्पोर्ट केली। आमकां जाय तितकी दसऱ्याक, दिवाळेक फुलां सगळीं आमी इम्पोर्ट करताले, बट ह्या निमित्तान काणकोण आसतलो, केपें आसतलें, सांगे आसतलो, सत्तरी आसतलो, डिप्सर आसतलो, ह्या तालुक्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात रोजांची लागवड केली आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रोजां सगळ्या जाणांक विकत आमच्याच लोकां कडल्यान आमी विकत घेतली। आनी हे सगळें करपाक सरकाराचो हर तरेचो सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमी दीत आसा। आनी म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी आसतली। दुसरो महत्वाचे निर्णय जे सरकारान घेतले तितून हांव 2-3 निर्णय, एक एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना हो कायदो म्हज्या सरकारान हाडलो। कोणाकूच आपली पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही बेश्टी कोणाक खंयच्याच मनशाक विकपाक मेळना आनी हाज्याय फुडें विकूंक मेळची ना।